सेकंड चेक डिलीट केलं त्याला दिले नोटीस दिली आपली नोटीस दिला पण डिलीट करून असतं फॉर्म फॉर्म जे आमकां येयला न्ही जे काम करपाक जाय ते काम जावंक ना हे आमकां गोड बंगाल दिसता कित्याक होलसेल हेंच्यांनी नांवां ऑब्जेक्शन घातल्या सो होलसेल जेन्ना ऑब्जेक्शन घालता तेन्ना तेंचो मोटीव हो सारको ना तेंचें इंटेंशन हे सारकें ना आनी त्याच खातीर आमकां दिसता हितून पॉलिटिक्साचा आमी वळखता जेंचो आमचे कडेन त्याच बरोबर हांवें हे म्हटलां की नागरिकांची जे ना 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 अशें कांय ना जे नागरीक आसा जे खऱ्या रुपान हांगा वोटर आसा जेंच्यांनी फाटल्या कावन्सिलाच्या इलेक्शनाक वोटींग करून हे मुरारी बांदेकार म्हणटा तो मुरारी बांदेकार ह्याच मतांचेर निवडून येयला आनी त्याच लोकांक भायर उडयता तो इतको आसा आतां की तेंचे म्हणणे प्रमाणे जॉयंट मामलेदार साईश नायकाच्या म्हणणे प्रमाणे प्रोसिजर तेंच्यांनी सगळो फॉलो केल्लो आसा पूण जे खुद्द फिल्डार जे काम करपाक जाय आशिल्लें आतां समज BLO जो फिल्डार काम करता BLOन समज रिपोर्ट दिलो की आपण थंय वचून नोटीस मारल्या व्हेरीफाय केलें आनी तो मनीस थंय ना हें काम कोण मॉनिटर करतलो सो वास्तवीक मामलेदाराचे हितून हांव म्हणटा की 100% मिस्टेक आसा पूण मामलेदार एज पर प्रोसिजर केला पूण खुद्द जे फिल्डार काम जावपाक जाय आशिल्लें की व्हेरीफाय करपाक हो बाबा मनीस आसा काय ना जाल्यार डिलीट करपाचें पूण हांगा अश्यो केसी आहा जंय आसतना नांव डिलीट केल्लें आसा सो आमी मामलेदारा कडेन मागणी केल्या की एक तूं मिटींग घे जे नांवां जेंची डिलीट केल्या ते लोकांक तें आपय तुजो एक रिप्रेझेंटेटीव धाड नाल्यार तूं स्वता थंय व्हेरीफाय करपाक कित्याक ही आतां केस मातशी सेन्सिटीव जाल्ली आसा BLOंचेर थंय BLOंक धाडचे परस मामलेदार ते स्वता जर फिल्डार वचून हें व्हेरीफाय करत जाल्यार चड बरें जातलें मुरारी जावं तो दामोदर जावं लिओ जावं पूण मुरारीचेर म्हाका सांगपाचें एक आसा की आयज ते जे लोकांनी ताका इलेक्ट करून हाडिल्लो त्याच लोकांक तो आयज तांचेर भिमान जाला तांकां बॅक स्टॅप करपाक लागला आयज जशें ती बायल नेवीत ती सिनियर सिटीजन नेवीत शिकयता ती बायल शी हॅड जस्ट गॉन टू वर्क बट जस्ट इमेजीन शी इज बॉर्न बॉट अप एंड शी इज वर्किंग एंड स्टेईंग हियर अ गोवन कॅथलीक लेडी मिलियनान म्हणून आतां ती उलोवन गेल्या ती कामाचेर आसतना तिजी काडली आनी नांव कॅन्सल करून ती पोस्ट केला खंय आनी खंय वचून सो वॉट आय एम सेईंग हें सगळें चल्लां कितें पॉलिटिक्स विंडिक्टीव पॉलिटिक्स इज गोईंग ऑन बिकॉज नाव another 6-7 months municipality elections are coming. So आमचे हांव सांगूंक सोदता की म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक आपणाक जे फेवरेबल जातले ते मुद्दो तकलेन दवरून हे डिलिशन करपाक लागल्या आनी डिलिशन करपाचें कोणाचें काम आसता BLOचें काम आसता इट इज नॉट द वर्क ऑफ म्युनिसिपालिटी कावन्सिलर्स की एक्शन घेवपाक जाय डिलीट करपाक जाय कोणाचें नांव जाल्यार त्या कावन्सिलर स्वता कावन्सिलर मुरारी बांदेकर आसा ताचें नांव डिलीट करा म्हूण कित्याक ही हिमसेल्फ he is staying in Vasu and he is a councillor here. He is voting, name appears here. So when he is not staying, according to law, his name should be deleted. मुरारीचे नाव काढत म्हणून आम्ही मागतात आणि ह्या लोकांक न्याय दियात म्हणून कित्याक हें जें आयज गोंयांत जाल्लें आसा हांगा साकून मुर्मुगो दीस कॅन गो ऑल ओवर आणि एक मुद्दो सांगिल्लो आसा की 2004 जेन्ना बायना डेमोलिशन जाल्लें की त्यांची अजून 15 वर्सां जालीं बायना डेमोलिशन जाल्ली त्या लोकांची नांवां अजून आसा आनी ते लोक UP बिहार जे आसा पळय त्यो बायल्यो कोण आशिल्ल्यो त्यो तांकां खंय वोटिंगा टायमार खंय पक्ष दितात बसीस करून हांगा इलेक्शनाक हाडटात आनी स्वताचे गोंयकार आसा आमचे तांचे तुमकां वोटींग मेळपाक ना म्हणून भिवन तुमी तांचे कट करपाक लागल्या